भाग्यवंत पावलून कोलोसकारांक बरयलेले चिटीची सुरवात. कोलोसे शारांतल्या भक्तांक क्रिस्त सवे विस्वासी भावा भयणींक देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो दोन दूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोथ ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता, कित्याक क्रिस्त जेजूचेर तुमी भावाट दवरला आनी सगळ्या भक्तां थंय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गांत तुमकां बरवंसो दवरलेलो आसा ताचे थावन तो भावाट आनी मोग निपजतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां पुरकोट जालो तेन्ना ह्या बरवंशाची खबर तुमी आयकली. ह्या शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक पुरगोट जायत वता. तुमचे सवे घडलां तशें सगळे कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वता. देवाचे देणे तुमी वळखले आनी ताची नीट समजणी घेतली. त्या दिसा थावन तुमच्या मदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एपाफ्रास, आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वासी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुन्यारी. आत्म्याचे देणे तुमचे मदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. कोणवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत माटलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोणवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. जबाब: कोणवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. तुवें अशें केलें देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोणवाळो म्हूण हांव पुरगोडटलों. जबाब: कोणवाळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका परगोटूंक ताणें म्हाका धाडला. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू मोठ्या जोरान फडफडटाली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडव घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडले उपरांत जिन्सा भासांचे बोलिकारांक ताचे सोरशीं हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत, आनी आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणो आसले. देखून तो तांकां बोबाट करून उलोवंक दिना आसलो. जेजू देवस्थानांनी उपदेश दिता. उजवाडोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत तो आसलो थंय पावलो आनी आपणाक ताणें सोडून वचोना जावंक ती प्रयत्न करताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाची शुभ वर्तमान
हेरां गांवांनी हांवें पुरगोटूंक जाय, तर ह्याच पासत देवान म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो उपदेश दीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तूं देवाचो पूत, नियाळाक आदार. आमच्या डायसींत दर एक वर्साक एक ओर्ता बरीत गवळीक विसव वेंचून काडूंक आमचे यादनीक बारी वावुरतात. हो गवळीक विसव आमी वरसभर नियाळटात. कसल्योय संबोरण्यो कार्यावळी जातात तेन्ना त्याच विशयाचेर आदारून संबोरूम मांडून हाडटात. ह्या वर्साचो गवळीक विसव बरवसो आमकां फटयना. जेजूचेर भावाट ठेवल्यार आमी केन्नाच निराशी जावची नात. पूण जिवंत जेजू आमकां सोडवून दितलो. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां तेंच मेळटा. सिमाओची सासू जोरान फडफडटाली. ताणें जेजूक विनोती केली. जेजून हात लावन जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो. बरी जावन ती ताचो परामोस करूंक लागली. जेजू साबार जाणां वेले देंवचार काडटा आनी पिकोवणी मेळून लोक म्हणटा, तूं देवाचो पूत. जेजूक वडबिकाय नासली. सादेपणान तो देवाच्या राज्याची परगोटणी करीत रावलो. आमच्या गरजां आकांतांच्या वेळार जेजूक उलो मारुया. काळजांत तावन मागणें करुया. बरवसो आमकां केन्नाच फटोवचो ना हें देवाचें उतर काळजांत रिगोवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजू देवचो पूत, सोडवणार आनी पिकोवणार म्हूण हें सोत मांडून घेवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावुरया.